Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. गोंयांत सत्तर आयली, इलेक्शन जालें, पण आमचें ऑर्गनायझेशन काम केन्नाच थांबना. पक्ष म्हणून जें कितें करपाचें तें आमचें ऑर्गनायझेशन काम चालूच आसता. गेल्ले 6 तारखेच्यान पक्ष स्थापना दिवस ज्या दिसा आमचो जालो त्या दिसा पासून 20 तारीख पर्यंत आमी वेगवेगळे मडगांव शहरांत पक्षाचे कार्यक्रम करीत आसात. गेले 5-6 दीस आमी 4 कार्यक्रम केले. हातूंत सुद्दां तुमच्या मुखार आमी महात्मा ज्योतिबा फुलेंचो जयंती ल्हानसो एक कार्यक्रम एसटी समाजातर्फे केलो. मडगांव मंडळ म्हणून आता तेजो कार्यक्रम सिग्नल रोडा कडेन आसा 12:30. असे वेगळे वेगळे कार्यक्रम आसा आनी ह्या सगळ्या कार्यक्रमाक आमी मडगांवचे जे वेगळे कोण आसा ताका शर्मादाराक कॉर्डिनेट करपाक लायला. शर्मादार मागता कित्याक आमी डिटेल जो प्रोग्राम आसा हो पत्रकार माणूस ऑल ओव्हर इंडिया तो टिका उत्सव म्हणून सरकाराच्या तर्फे हे जाल्लो. टिका उत्सव प्रत्येक लोकांचे पर्यंत वॅक्सिनेशन पावचें हो प्रयत्न आमचो सुरवाते पासून चालू आसा. कोणे तरी थंय येवन बाबा हाजो फायदो कोणाक मेळचो न्ही म्हणून आपल्याक मेळपा खातीर जो कितें त्या वेळार प्रयत्न केल्लो होय आमी पळयल्लो आसा आनी तांचो तो प्रयत्न थंय सोंपलो. आतां कशें आसा, आतां 12 पासून 18 पर्यंत हाजे परत चालू आसा. आतां इलेक्शन जालें न्ही, थोड्या लोकांचे खातीर तो विशय इलेक्शना पर्यंत आशिल्लो, पूण भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी हो सोशल विशय, प्रत्येकाचो सेफ्टीचो विशय, प्रत्येकाच्या हेल्थाचो विशय, इलेक्शन जालें तरी हो आमचो जो कार्यक्रम आसा लोकां पर्यंत पावपाक, लोकांक ताजो फायदो मेळचो म्हणून हो कंटिन्युअस चालू आसा. सो थोड्यांक कदाचित तांच्या खातीर हो विशय सोंपला. तांचो विशय सोंपला, बट गव्हर्नर जाता तो मनीस तुमचे लागीं न्ही हो बोवाळ मिडियांतल्यान जाल्लो आसा फक्त. आनी खबर काड आसतली ना, खबर काडपाक कशें आसा, व्हेरी सिंपल. मिडियान सांगप एक आनी आमच्या पक्षान आमकां सांगप एक. जेन्ना आमच्या पक्षाक स्वताक ह्या गोश्टीचेर कसल्याच गोश्टीचें हें केल्लें ना, कोण भायल्यान प्रयत्न करता, कोण कितें फेक न्यूज घालता, काय खरंच फेक न्यूज, काय कोण कितें प्रयत्न केल्ले आसात आनी ताजे ते प्रयत्न फसल्या तें आमकां खबर ना. एक्झॅक्टली आमकां खबर ना. पयर सुद्दां म्हाका दिसता प्रेसानूच कोणाक तरी विचारले कडेन सामकें कितें म्हाका ताजेर चड उलोवपाचें ना, पूण ती तकली गरम जावन हें जाल्लें आमी पळयल्लें आसा. पूण कशें आसा, सिंपल आमचे खातीर तो विशयूच ना, कारण आमच्या पक्षान आमकां आज पर्यंत कांय सांगिल्लें ना. असंघटीत श्रमीक कामगार जे असतात, म्हणजे ज्यांचे ऑर्गनायझेशन्स नसतात, घरांनी काम करपी जे पळय वर्कर्स असतात, हॉटेलांनी काम करपी वर्कर्स असतात, जे ऑर्गनायज नासतात अशी जी पळय लेबर क्लास आसा, हांच्या खातीर ई श्रमीक म्हणून एक कार्ड हें केंद्रीय सरकारान केल्लें आसा. आनी हें ऑल ओव्हर इंडिया देशान खंय तांचे कडेन जरी एक आधार कार्ड असलें, हे आधार कार्ड घेवन तांच्यान हे ई श्रमीक पोर्टलाचेर हें रजिस्ट्रेशन करपाक जाता. आनी हे ई श्रमीक कार्ड केल्ले कडेन तांकां जवळपास 2 लाखां पर्यंतची तांकां फ्री इन्शुरन्स सरकाराच्या तर्फे मेळटा. त्याच प्रमाणे 5 लाख पर्यंतचो फ्री ट्रिटमेंट, मेडिकल ट्रिटमेंट हाजो लाभ ते घेवपाक शकतात. आनी हाका लागून 16 एप्रील ह्या दिसा देशभर हे असंघटीत श्रमिकांच्या खातीर एक वेगळे वेगळे कार्यक्रम जे देशभरात जावपाचे आसात, ताजोच एक भाग मडगांवां म्युनिसिपालिटीच्या लागीं आमी हे जे असंघटीत श्रमीक म्हणजे अनऑर्गनायज्ड लेबर हे जे असतात न्ही, हांच्या खातीर हे रजिस्ट्रेशनाचो एक कॅम्प म्युनिसिपालिटीच्या लागीं भारतीय जनता पार्टी मडगांव मंडळाचे तर्फे आमी थंय आयोजीत करपाचे आसात. ताज्या भायर 18 एप्रील ह्या दिसा देशभर परतून एकदा स्वच्छ भारत मिशन, हे आमकां खबर आसा, आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचे खूब लागींचो असो हो विशय आसा. देशभर स्वच्छतेची एक सगळ्यांक एक जाणविकाय जावची आनी स्वच्छता हो एक कार्यक्रम न्ही तर ती एक संवय जावची, हाचे खातीर तांणी खूब प्रयत्न केल्ले आसात. आनी हाचे खातीर मडगांव शहरान भितर, मडगांव मतदारसंघान 11 वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांनी, आनी हें म्हणटा आसतना काही सार्वजनीक ठिकाणे आसतली, भुरग्यांची जी खेळपाची ठिकाणां आसतली, ही देवळां आसूंक शकतात, इगर्जी आसूंक शकतात, मेडिकल फॅसिलिटीज आसूंक शकतात, अशा सगळ्या जाग्यांनी स्वच्छ भारत मिशन जे आसा आमचें एक मिशन म्हणून हाका आमी जे घेतिल्लें आसा, हे स्वच्छ भारत मिशनाचे सकल 11 वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांनी मडगांवां भितर हो कार्यक्रम जावपाचो आसा. त्या भायर
पोषण अभियान म्हणून आमच्या महिला मोर्चा जो आसा ह्या महिला मोर्चाच्या तर्फे पोषण अभियान म्हणून एक कार्यक्रम आसतलो जातून भितर आंगणवाडी ज्यो आसात ह्या आंगणवाडींतली जी भुरगीं आसात हांकां पोषक कितें तरी न्यूट्रिशियस फूड्सांची पॅकेट्स दिवप आसतली. त्या भायर थंयचे जे आशा वर्कर्स आसात किंवा जे आंगणवाडी सेविका आसात हांचो फेलिसिटेशन आसतलो. अशे वेगळे वेगळे कार्यक्रम ह्या सामाजीक न्याय पंदरवडो हो जो भारतीय जनता पार्टीचे तर्फे देशभरात साजरो केलो वता हाचे सकल आमी आयोजीत केल्ले आसात. मडगांव भारतीय जनता पार्टी मंडळ हें फ्रंट फुटार रावन हे सगळे कार्यक्रम आमी हांगा मडगांवान आयोजीत केल्ले आसात. ह्या सगळ्या कार्यक्रमां भितर सगळ्या लोकांनी सहभागी जावचें. केंद्र सरकारच्या समाजोपयोगी ह्या सगळ्या स्किमीचो पूर्ण फायदो आनी लाभ सगळ्यांनी उठोवचो आनी ताजे खातीर भारतीय जनता पार्टी मडगांव मंडळ हे पूर्णपणे सक्रिय आसा. हाचो लाभ तुमी उठोवचो अशें तुमचे सगळ्या कडेन मागता. देव बरें करूं. की निवडणूक सोंपले उपरांत सुद्दां विसव न घेता इमिजिएटली लोकसंपर्क आणि लोकांच्या खातीर केंद्र सरकाराचे वेगळ्यो वेगळ्यो ज्यो येवजण्यो आसात ह्या येवजणेक परतून एकदा लोकांच्या समोर येवच्यो आणि त्या निमित्तान तांकां परत चालना मेळची हाचे खातीर 6 तारीख ते 20 तारीख असो सामाजीक न्याय पंदरवडो असो पूर्ण एक कार्यक्रम फक्त गोंयानूच न्हय तर देशभर सगळ्याक चालू आसा. आणि खास करून हातून भितर आज आमकां खबर आसा आज 11 तारीख महात्मा ज्योतिबा फुलेंची जयंती. त्याच प्रमाणे 14 तारखेक महामानव आंबेडकर जयंती. अशा सगळ्या कार्यक्रमाक एकत्रित करून त्या निमित्तान केंद्र सरकाराच्यो लोकांच्या बऱ्या खातीर लोकाभिमुख ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो येवजण्यो आसात हांकां परतून एकदा बूस्ट मेळचें आणि चड लोकां पर्यंत त्यो पावून लोकांक ताचो फायदो घेवपाक मेळचो. हाका लागून हो पूर्ण पंदरवडो 6 तारीख ते 20 तारीख असो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टीचे तर्फे आंखिल्लो आसा. हातून सगळ्यात सुरवातेक म्हणजे पयलो दीस जो आशिल्लो तो आयुष्मान भारत ह्या येवजणेक परत चड आनी चड लोकांचे पर्यंत पावचो. मडगांव मंडळ म्हणून त्या दिसा ESI हॉस्पिटल जें आसा ह्या ESI हॉस्पिटलान जितले पेशंट्स आशिल्ले हांकां जवळपास 60 पेशंट आशिल्ले ते 60 पेशंटांक फ्रुट्स डिस्ट्रिब्युशन करून त्या दिसा आमी हो आयुष्मान भारताचो थंय जागृती करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. ताजे उपरांत प्रधानमंत्री आवास योजना जावन हर घर नल से जल ही योजना जावन PM किसान स्कीम. आमकां खबर आसा की मडगांवान सुद्दां खुबशे अशे नवीन तरणाटे आसात लोक आसात जे फार्मिंगान भितर खूब एक्टिवली सहभाग तांचो आसा. हांकां पर्यंत सगळ्यांचे पर्यंत PM किसान स्किमीचो फायदो पावप हे बी ताजे फाटलो एक उद्देश आशिल्लो. आज 11 तारीख महात्मा ज्योतिबा फुलेंची जयंती आसा. आतांच हांगा तांच्या तस्बिरीक हार घालून तांचे प्रती श्रद्धा हें दिवपाचो असो पूर्ण कार्यक्रम हांगा जाल्लो. आतां 12:30 वरांचेर आमची जी सिनेलता कडली जी वस्ती आसा ह्या वस्तीन भितर थंयचे जे ल्हान ल्हान भुरगे आसात स्टुडंट्स आसात अंगणवाडीन थंय वचपी जे भुरगे आसात हांकां एज्युकेशनाचे शिक्षणाचे साहित्य म्हणजे नोटबुक्स पेन पेन्सिल्स हे ताजें वितरण करप असोय कार्यक्रम आज दवरिल्लो आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा महात्मा ज्योतिबा फुले हांचो खास करून स्त्री शिक्षण आणि सगळ्या बारीक बारीक समाजा पर्यंत सगळ्यांक शिक्षण पावचें हाजे खातीर तांचो खूब मोठें योगदान तांचें आशिल्लें आणि हाका लागून खास करून एज्युकेशनाचे शिक्षणाचे साहित्य आज भुरग्यां पर्यंत थंय पावप आणि खास करून जे विकर सेक्शन आसा हांचे पर्यंत पावप हाजे खातीर आयचो हो कार्यक्रम आसा. फाल्यां 12 तारखेक फ्री कोविड वॅक्सिनेशन स्किमी भितर आमी मडगांवान हांगा एक इव्हेंट दवरिल्लो आसा. फाल्यां सकाळीं 10 ते दनपारां 1 पर्यंत जे 12 वर्सां ते 14 वर्सां हांचे मदीं कोर्बेवॅक्स म्हणून जे ह्या भुरग्यांच्या खातीर वयोगटा खातीर जे वॅक्सिनेशन सरकारान हें केल्लें आसा त्या वॅक्सिनेशनाचो एक मोठो कॅम्प हांगा फाल्यां मडगांवच्या लिंगायत समाज हॉल जो आसा आदर्श हायस्कुलाक तेकून लिंगायत समाज हॉलांत सकाळीं 10 वरां ते दनपारां 1 पर्यंत थंय कॅम्प आसतलो. हाका 12 वर्सां ते 14 वर्सां पर्यंतची भुरगीं तातूंत भितर 1 जानेवारी 2008
ते 12 एप्रिल 2010 हाजे मदीं जांचो जल्म जाल्लो आसा अशा सगळ्या भुरग्यांक आमकां सगळ्यांक खबर आसा की सरकाराचे तर्फे प्रत्येक स्कुलांनी वचून सुद्दां हे कोर्बेवॅक्स वॅक्सिनेशन करपाचो एक मोठो प्रयत्न हो सरकाराच्या तर्फे जाल्लो आसा. पूण ताज्याही पलीकडे वचून आतां आमकां खबर आसा की एग्जाम्स जाल्ल्यो आसात आनी भुरगीं हीं आतां वेकेशनाचेर आसात, सुटी आसात. पूण तरी सुद्दां ज्या भुरग्यांनी त्या वेळार घेवना तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी अशें म्हणून फाल्यां सकाळीं 10 ते दनपारां 1 पर्यंत हे कोर्बेवॅक्स वॅक्सिनेशन 12 वर्सां ते 14 वर्सां हाजे मदल्या भुरग्यांच्या खातीर मडगांवच्या लिंगायत समाज हॉलांत दवरिल्लें आसा. सगळ्या पेरंट्सांनी सगळ्या पालकांनी हाची नोंद घेवची आनी फाल्यां ह्या कोर्बेवॅक्स वॅक्सिनेशनाचो तांणी लाभ उठोवचो अशें तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या कडेन हांव आव्हान करपाक सोदतां. त्या भायर मडगांवची जे अर्बन हेल्थ सेंटर आसा ह्या अर्बन हेल्थ सेंटरान दर शुक्रारा दिसा 15 ते 18 वयोगटांतले जे भुरगे आसात तांकां कोवॅक्सीन हें जें वॅक्सीन दितात ह्या वॅक्सिनाचो नियमीत तांचे एवरी फ्रायडे UHC भितर कार्यक्रम चालू आसता. ताजोय बी 15 ते 18 म्हणजे 2004 ते 2007 ह्या वर्सां भितर तांचो जल्म जाल्लो आसा. तांणी ते कोवॅक्सीन घेवचें आनी फाल्यां सुद्दां जे पावना तांकां रेग्युलरली मंगळारा दिसा अर्बन हेल्थ सेंटर मडगांव हांगा कोर्बेवॅक्साचें बी वॅक्सिनेशन हें चालू आसता. सो ह्या सगळ्या गोष्टींचो सगळ्यांनी लाभ उठोवचो अशें सगळ्या कडेन मागता. कशें आसा हांवें पयलीं एक कडेन हाज्या वेळार सांगिल्लें की एक गोश्ट आमी खूब काळजांतल्यान मानतात की अशें म्हणटात एक कोंकणीन म्हण आसा की एका पराक पातकी परवडो पूण घातकी न्हय अशी एक म्हण आसा. आनी कशें आसा आमचे भारतीय जनता पार्टीच्या गोंयच्या आज पर्यंतचे ते सर्वोच्च लिडर जावन गेले जांकां भारतीय जनता पार्टीन फक्त पॉलिटिकल लिडर न्हय तर आमचो घरचो मनीस असो आमचो भाई अशें म्हणून आमी त्या मनोहर पर्रीकाराक सदांच आमच्या काळजांत जें स्थान आसा तांचो जाणी पळय ज्या तरेन घात केलो आनी ताका लागूनच हाजे पयलीं सुद्दां त्या मनशान कितलेय प्रयत्न केल्ले आसूं भाईन ह्या मनशाक केन्नाच पक्षान स्थान दिलो ना. आज भाई जरी आमच्या मदीं नासलो भाईचें स्थान आमच्या काळजांत तशेंच आसा आनी भाईच्या आत्म्याक त्रास जावपा सारक्यो खंयच्योच गोश्टी आमीच न्ही तर आमचो पक्ष सुद्दां केन्ना करचो ना हाजेर आमचो ठाम विश्वास आसा. कोणी आमदार घेवपाक हांव पक्षाचो अध्यक्ष मंडळ म्हणून अपोज करतले काय म्हणटा. हांवें तुका आमची भावना सांगली. आमची भावना पक्षाक खबर आसा पूर्णपणे पक्षा पर्यंत पावयल्ली आसा आनी पक्ष जो आसा हो कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन फुडें वचपी पक्ष आसा.